आमचे चडशे तुम्ही पळयले कावन्सिलर जे निवडून आयले ते सगळे आमचे सिनियर असे कावन्सिलर आणि एक बरें दिसता की आमचे सगळे पॅनल 10चे 10 आणि मिस्टर हळदणकर बी आमकां पूर्णपणे तेंचो तेंको आणि मेन म्हणजे आमी सगळे एकजूट जावन वाळपयचो विकास करपाक म्हणून एकजूट जाल्या. लोकांची खूबशी आशा आहा आनी लोकांची तरुण पिढी जी आहा तरुण पिढीचो विकास आणि महिलांचो विकास आमी सदां म्हणटा. प्रत्येक बॅनरान आमचे कावन्सिलर जे निवडून आयल्या हे सगळे कावन्सिलर पयलींचे अनुभवी असे कावन्सिलर आसात. तांकां काही सांगपाची तशी गरज ना. त्यांचे लोकमत बरें आहा. मासोड्ड्यांतल्यान बी आमचो कावन्सिलर आमच्या लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा आणि त्याच बरोबर आमी पळयता की प्रत्येक वाड्यार आमचे कावन्सिलर भोवमतांनी निवडून आयिल्ले आसा. आनी कितेंय जावं कांय कडेन अशे अफवा तरेतरेचे जाता इलेक्शनात. पूण हांव एकूच सांगता की आमचे पक्षाचे अध्यक्ष मिस्टर तानावडे आणि यांचे मार्गदर्शन आणि आमचे सगळे सत्तरी आणि वाळपय म्युनिसिपालिटीचे सगळे कार्यकर्ते सगळे समाजाचे आमचे लोक एकत्र येऊन आमकां हे यश आमकां गावल्ले आसा की आमचे 10चे 10 आमकां आमचो पॅनल हांगा जाल्लो आसा. आमचे कोणूच असो भायर भायर असो आसचो ना. कारण आम्ही सगळे एक 10चे 10 एकत्र येऊन आम्ही काम करतले वाळपयच्या विकासा खातीर आणि जे कितें करूंक जाय सगळे एकजूट रावन आमची टीम जी आहा तांकां आमची टीम आमी आनी हांव विनोद शिंदेक बी अभिनंदन करता कित्याक तांणी बी खूब मेहनत घेतली. कांय कडेन आमकां प्रत्यक्ष लक्ष घालचें पडलें आनी एकूच दिसून आयलें की सत्तरीचो लोक वाळपयचो लोक हो बरो जागृत असो लोक आहा. तांकां कांयच सांगपाची गरज ना. तांकां बरोबर खबर आहा की कसे निर्णय आनी कसलो निर्णय घेवपाचो. आनी हांव पक्षाक बी हांव आभार व्यक्त करता की पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांची जी सेवा लोकांची जी कितें अपेक्षा आहा ही अपेक्षा आमी ह्या फोरमांतल्यान आमी म्युनिसिपालिटी आसूं काय म्हाज्या माध्यमांतल्यान आसूं आमी आमच्या भुरग्यांचे जे कितें मनान आहा ते आमी साध्य आमी करून घेतले आनी तेजे उपरांतूच आमी इलेक्शनाक वयतले. हांव एकूच सांगूंक सोदता की तरेतरेचे पयर एक आमचो कल्पेश आहा. आतां कल्पेशाचे सगळे फॅमिली मेंबराक हांव वळखता पण तुमचे सगळे जेन्ना सत्तरीन पेरलेले असे रिपोर्टर आसता आमी सत्तरी खातीर कितें बरें आहा तेच आमी प्रोजेक्ट करपाची गरज आहा. आनी हांव एक डायरेक्टली तुमकां सांगूंक सोदता की तरेतरेचे लोक तरेतरेचे नेगेटिव्ह टायप ऑफ एक अप्रोच घेवन राजकारणान भायल्यान हांगा येता. सत्तरीचो लोक बरो जागृत लोक आहा. अनिल आसूं अनिलाक आपल्या वॉर्डान एक्झॅक्टली खबर आहा कितें चल्लां तें. रामदास आसूं तेका खबर आहा आपल्या वॉर्डान कितें चल्लां तें. बाकी फैजल आसूं तेका खबर आहा आपल्या वॉर्डान कितें चल्लां तें. मासोड्ड्याचो गांव असो आसता की मासोड्ड्याच्या गांवांत कितेंय निर्णय घेतलो ते एकजूट एक सायडीन ते डिसिजन घेतले वयतात. तेका आमकां मान्य करचें पडटा. आनी त्याच तरेन आयज तुमकां एक सांगूंक सोदता की आमी हांगा जे हा हांव हात जोडून आमचे सत्तरी आनी वाळपयचे आमचे सगळे नागरीक जे आहा तांकां हात जोडून तांचे आभार व्यक्त करता की तेणी आमकां 10चे 10 आमचे कॅन्डिडेट्स निवडून हांगा आयिल्ले आसा. आनी त्याच बरोबर आयज आमकां भुरग्यांची जी कितें आशा ते आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आनी त्याच बरोबर हांव तुमकां सांगता की नेगेटिव्ह तरेचे पब्लिसिटी आनी नेगेटिव्ह तरेचे वृत्तीचे लोक भायल्यान येवन आमकां सत्तरी सांगपाची गरज ना की आमी कितें करूंक जाय कशें काम करूंक जाय. म्हाजे स्वताचे वडील हांगा 50 वर्सां हांगा राजकारण करता इतल्याच खातीर की लोकांनी तांकां साथ दिलो लोक तेंचे बरोबर आहा आनी लोकां खातीर सेवा करपाक म्हणून आमी राजकारणांत आहा. आनी तरेतरेचे आमी एक ठरयलां. आयज म्हाका प्रुडंटान बी एक प्रश्न विचारलो की सकाळी हांव जेन्ना येतालो की बाबा तुमकां कितें दिसता. हांवें सांगलें हात जोडून न्हू म्हाका वाकून आमच्या सत्तरीच्या लोकांक नागरिकांक आमकां आभार व्यक्त करूंक जाय कित्याक सत्तरीच्या लोकांनी आमकां सदां धरून दवरलेले आसा. आनी त्याच बरोबर आपुलकी एक वेगळ्या तरेची आहा. लोकमत हा सगळे समाजाचे लोक एकत्र आमच्या बरोबर रावता इतल्याच खातीर की तांकां खबर आहा की डेव्हलपमेंट आसूं आनी लोकांची उदरगत आसूं आमी ते करूं शकता म्हणून लोक आमच्या वांगडा रावता. आयज तुजें उदाहरण हांव तुका कित्याक सांगता. तूं म्हणटलो आपूण प्रेस रिपोर्टर न्हू तुका सत्तरी खबर आहा. तुज्या घरान बी कामां हांवें सगळीं केल्लीं आसा. तुज्या भयणीचें काम केल्लें आसा भावाचें काम केल्लें आसा. तुका खबर आहा
की हांव जें काम करता हांव एकदां लोकांक शब्द दिल्यार हांव तें काम फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. हांव हांगा बीजेपीन आहा, भारतीय जनता पक्षान हांव मेंबर न्हू मंत्री आहा आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान लोकांची सेवा करपाक हेज्या खातीरूच हांव राजकारणांत आहा. थोडे भायले लोक येता आनी आमच्या लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता, तांकां यश गावचें ना. कारण नेगेटिव्ह तरेचे पॉलिटिक्स आमी करिना. पॉझिटिव्ह ओरिएंटेड मायंडसेट घेवन आमी लोकां मदीं वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी आमचे आयज झेडपी मेंबर हांगा आसा. 2 आतां शिंदे सांगले पिसुल्ल्याचे 3 बाय इलेक्शन जाले. 3 बाय इलेक्शन जाले. 3 बाय इलेक्शनां आमकां यश गावलें. आमकां दाव्या सारख्या गांवांत भोवमत गावलेलें आसा. दुसरे कडेन पिसुल्ले बी आमकां भोवमत गावल्लें आसा. आनी आमकां कित्याक भोवमत गावता? भोवमत इतल्याच खातीर गावता कित्याक आमकां लोकांचो पल्स खबर आहा. आमकां लोकांचे बद्दल लोकांक कितें जाय तें खबर आहा आनी लोकांची उदरगत कशी करपाची ताका एक प्लॅन आसूंक जाय. ते प्लॅन असल्यारूच तुम्ही कितें तरी करू शकता, कितें तरी बरें करू शकता. आयज अनिलच्या वॉर्डान पळया, कोणी बेश्टो रावलो म्हणून निवडून येवंक शकना. अनिलाच्या विरुद्ध जो कोण रावलो त्याचे डिपॉझिट जप्त झाले. कित्याक जप्त झाले? कित्याक अनिल त्या तरेचे काम करता म्हणून तशें जाल्लें आसा. फैजल बहुमतान निवडून आयलो, त्याच बरोबर शराफत निवडून आयलो, त्याच बरोबर त्यांचे घरगुती सारखे आशिल्ले ते इलेक्शन. ते म्हाका खबर ना खंय गेलो तो शराफत. ते काय उलोवपाचें ना, ते कित्याक ते तेंचे मदींच आसता ते. पूण तेच बरोबर हेजो अर्थ ना की आमी कोणाक भायर दवरता. आमी आमचे वेगळे तरेचे हांगा राजकारण जाता. एक आपुलकी, एक रिलेशनशीप. आनी त्याच तुमकां आयज हांव शब्द दिवंक सोदता पत्रकारा माध्यमांतल्यान की आमी प्रत्येक समाजाचो जो वर्ग आहा ह्या आमच्या ह्या मतदारसंघात आनी ह्या सत्तरीच्या भागात आमी एकजूट रावन कितें तरी विकास आनी वेगळ्या तरेचे राजकारण हांगा सत्तरीत हाडूंक सोदता. कोण आयलो, कितें आयले, पोस्टरां घातली, सोशल मिडियाचो वापर केला म्हणून आमचेर कांय परिणाम जायना आनी फोकस बी आमकां ते लक्ष घालपाचें ना. आमचो लोक, आमचो कार्यकर्तो आमचे बरोबर सपोर्टींग आमचे बरोबर आहा. आमी लोकां मदीं वचून आमी लोकांची सेवा, लोकांची काम आनी फुडले 12 म्हयन्यान विधानसभेचे इलेक्शन जातले. तेजे पयलीं भुरग्यांची कितले अपेक्षा. लोक जाय तो येता. डेमोक्रेसीन कोणी येवं शकता आनी डेमोक्रेसीन कोणी आयले म्हणून तेजे एक प्लॅन आसूंक जाय कितें करतलो. आमी इतले वर्सां काडली. आमी आयज इतले वर्सां काडून आमी आमच्या भुरग्यांचे आयज वॅक्सिनेशन शिंदे हांगा साक्षी आहा ताका कित्याक व्यक्त केलें कित्याक आमकां बी कांय गोश्टी आमकां करची पडली. आयज सैजीन निवडून आयली. म्हाका खूब खुशी जाली की बाजाराचो लोक बी आमकां भरपूर तांणी तेंको दिलो. तिच्या समाजाच्या लोकांनी बी भरपूर तेंको दिलो. आनी त्याच बरोबर कारण कांय गोश्टी तुमी सगळे कावन्सिलर आमकां म्हणटले बाबान फक्त सैजीनाचें नांव घेतलें काय, शराफताचें नांव घेवं ना काय, फैजलाचें नांव घेतलें, वसी निवडून आयलो, रामदास निवडून आयलो, काम बरें करता म्हणून निवडून आयलो. पूण त्याच बरोबर वेगळ्या तरेचे आमचे मदीं बी केन्ना केन्ना एकटो रावंक शकता काय 2 जण. पूण हांगा लोकांक खबर आहा कितें करूंक जाय तें. लोकमत आसलेलोच व्यक्ती निवडून येवं शकता परत. आनी आयज आमचे मदीं एकटोच ना की आमचो अख्तर, तेजो अर्थ ना की अख्तर भायल्यान, पूण तो म्हाजो खास असो कार्यकर्तो जो म्हाका सदांच सपोर्टींग रावल्लो आसा. तेज्या वडिलां पासून म्हाज्या वडिलांक तांणी सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमी एक परिवार सारखे हांगा रावल्या. आयज सकाळीं मिस्टर हळदणकराचो बी म्हाका फोन आयिल्लो की आपूण एका विनोदाक धाडटा. आनी कितें आमी कोण भायले अशें कांय ना, आमी सगळे एकजूट रावन आमी म्हाका शिंदेन मेसेज दिली की आमी खंयच आमचे मदीं हे जे ग्रूप जो आहा एकजूट रावन काम करतले. पूण एक तुमकां विनंती करता पत्रकारांक, आमचे भुरगे सत्तरीन गरीब भुरगे. आमचे सत्तरीचो विकास जर जावंक जाय तर तुमच्या माध्यमांतल्यान योग्य तरेची पब्लिसिटी भायर दिवपाची गरज आहा. तुमी सत्तरीन कितें जाता, आयज सत्तरीचो विकास जावंक ना जाल्यार एसीजेल येवपाची नाशिल्ली. सत्तरीचो विकास जावंक ना जाल्यार धाव्याच्यान बस चालू जावपाची नाशिल्ली. सत्तरीचो विकास जावंक ना जाल्यार धरण जावपाचें नाशिल्लें. सत्तरीचो विकास जावंक ना जाल्यार हे सगळे बंधारे 100-200 कोटीचे बंधारे जावपाचे नाशिल्ले. आयज सगळीकडे लिफ्ट इरिगेशन प्लांट, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स, तरेतरेचे प्रकल्प हे साहेबाच्या म्हाज्या माध्यमांतल्यान आनी ह्या सरकार जे हांव मंत्री आहा ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां खातीर हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. जेन्ना कोण तरी येवन बेश्टे सोशल मिडियाचेर कितेंय घालता की विकास जावंक ना, तेणी एक्चुअली सत्तरीन पळोवंक जाय की विकास म्हणटा ते कितें. विकास म्हणटा ते आमी फक्त डेव्हलपमेंट आनी रस्त्याचेर उलयना. आमी आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा मनशाचो विकास कसो जावंक जाय. आमचे भुरगे आमच्या वांगडा कित्याक रावता. आमी विरोधी पक्षान आसता तेन्ना बी आमच्या वांगडा भुरगे रावता कित्याक तांकां एक उमेद आहा की कितें तरी तेंची उदरगत योग्य तरेची उदरगत आमी करूं शकता. आनी आमी आयज बी हांवें सांगलें, हांव मातसो इमोशनल आशिल्लो सकाळीं इतल्याच खातीर की आमकां आमच्या भुरग्यांचेर विचार करूंक जाय जाल्यार आमचे कडेन प्लॅन आहा. आमी विदावट प्लॅन आमी कसलेंच काम करिना आनी आमकां ते प्लॅन घेवन फुडें वचूंक जाय. आनी आमकां खात्री आहा की आमच्या माध्यमांतल्यान आनी आमची ही पूर्ण टीम कावन्सिलाची जी जिखल्या
यांच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचो म्युनिसिपालिटीचो विकास आनी योग्य तरेन आमचो लोकांचो विकास करूंक आमी पावतले. आयज तुमी हा म्युनिसिपालिटीचो विशय प्लस वॅक्सिनेशनाचे पूर्णपणे आमी इन्वॉल्व जाल्ले आसा. मोबिलायज करपाक लोकांक आयज केरी 200चे वयर आमी लोकांक वॅक्सिनेशन दिल्ले आसा. त्याच बरोबर पंचायत लेवल आमचे स्वताचे खर्च करून आमी गाडयो ऑर्गनायज करून आमी लोकांक मोबिलायज करता, कन्विन्स करून की वॅक्सिनेशन कितले म्हत्वाचे आहे. म्हणजे ह्या तरेन आयज कावन्सिलर निवडून आयले ते आपल्या आपल्या वॉर्डान 60चे आमच्याकडे 10,000 लोकांक आमकां वॅक्सिनेशन दिवंक जाय. अबाव 60 45 to 59 तो वेगळो आंकडो. हे 10,000 लोकांक आमकां जर दिवंक जाय तर आमकां प्रत्येकाक काम करचें पडटलें. म्हाका काम करचें पडटलें, तेका काम करचें पडटलें, कावन्सिलराक काम करचें पडटलें, झेडपी मेंबराक काम करचें पडटलें. आनी पक्षाचो पाठिंबो असल्या कारणान आमी खुबश्यो गोष्टी आमी करूं शकता. नेगेटिव्ह पब्लिसिटी म्हाजे कडल्यान तुमी केन्नाच आयकचे ना, काय कोणाचें नांव बी आयकचें ना. आमी पॉझिटिव्ह पब्लिसिटी आनी पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स आमकां सत्तरीन आमकां दवरूंक जाय आनी त्याच तरेन म्हाका फुडें वचूंक जाय. यश आमी पळयल्लेच आसा की जिल्हा परिषद इलेक्शनान बी आमकां यश गावलें. तेजे नंतर आता म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान आमचे सगळे आमचे स्थानिक आमचे नेतृत्व सगळे निवडून आयिल्ले आसात. आनी इतलेंच सांगून हांव सत्तरी आनी वाळपय म्युनिसिपालिटीचे लोकांचे आभार व्यक्त करता. कितें शब्द आमचे कडेन ना कशे तांकां व्यक्त करपाक, कारण कितेंय प्रसंग आयलो तांकां दिसलें की हे डिसिजन आमी घेतला ते डिसिजन कशें सपोर्टींग रावन आमकां तेंको दिवंक जाय. सत्तरीचे न्हू वाळपय म्युनिसिपालिटीच्या लोकांनी त्या तरेचे कौल दिल्लो आसा, त्या तरेचे निर्णय घेतलेले आसा. आनी हांव आभार व्यक्त करता प्रत्येक कार्यकर्त्याचो आनी प्रत्येक आमचो सपोर्टराचो, प्रत्येक तरणाट्याचो. आनी तांकां एकूच सांगता ते निराश जावचे ना. हेजे उपरांत म्हाका येवचें पडटलें प्रत्येकाचे घरा कडेन प्रचार करपाक. विधानसभेचें इलेक्शन येतलें पण आमी काय तो पर्यंत रावचे ना. तेजे पयलीं जे कितें आश्वासनां आहा ती पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न. हे सरकार जे आहा ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांचे प्रायोरिटी, तरुण पिढीचो विकास, महिलांचो विकास होच आमचो पयलींच्यान आमच्या प्रत्येक बॅनराचेर आमी लायिल्लो आसा. आनी हे घेवन आमी फुडें वयतले. आनी परत तुमकां सगळ्यांक पत्रकारांक विनंती करता की सत्तरीन कितें बरें जालां तेजे बी मातशे उल्लेख करा. आनी तुमकां खबर आहा, कारण हांव भोंवपी, म्हाका काय 1-2 वर्सां जावं ना. म्हाका दिसता हांव 15-16 वर्सांचें नासतना तेंचें हांव साहेबा वांगडा भोंवपी काम केल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर प्रत्येक गांव आनी प्रत्येक वाड्यार आनी प्रत्येक वॉर्ड आमी भुरग्यांक जी आश्वासनां दिल्लीं आसा ते आमी पूर्ण करतले. आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या माध्यमांतल्यान ते जातले, पार्टीच्या माध्यमांतल्यान जातले. आनी आमी सगळ्यांनी एकजूट रावपाची गरज आहा. परत एकदा हात जोडून तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. पत्रकार तुम्ही सगळे आयले, मातसो उशीर जालो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की कोण तरी लागता, कोणाचो तरी आधारस्तंभ लागता. आमचो आधारस्तंभ हा फक्त देव आनी लोक. आनी हेज्या भायर आमी काय पळयनात. देवाचो आशिर्वाद असल्यार आनी लोकांचो तेंको असल्यार आमी कितें तरी करूं शकता. मनीस कितलोय म्हणू शकता आपूण मंत्री, आपूण संत्री, आपूण इतलो व्हडलो मनीस, पूण देवाचो आशिर्वाद असल्यार आनी लोकांचो तेंको नासल्यार राजकारणान कोणाकूच यश गावूं शकना. आनी तें यश आमकां गावता फक्त लोकांचो आशिर्वाद असल्या कारणान. आमकां प्रजेक आमी देव मानतात आनी प्रजेची सेवा करपाची हेच आमचो ध्येय. आनी ह्या फुडें राजकारणान तेच दिशा घेवन आमी सत्तरीचो विकास आमी करतले. देव बरें हांव जे हा ते पॅनल आहा, हांव भाजपाचो. अशी चर्चा सुरू आसा की वार्ड नंबर 3 जो आसा वार्ड नंबर 3 कॅन्डिडेट दवरला असं जाता तशें केन्ना केन्ना. आतांच हांवें उल्लेख केला 2 लोक जावं शकता. काय तेजो अर्थ काय ना. म्हाका सकाळ फुडें शिंदे उलयलो म्हाजे कडेन, त्याच बरोबर विनोद नरहरी उलयलो. तशें काय ना. हे पूर्णपणे हांव भारतीय जनता पक्षाचो आयज हांगा मंत्री आहा, पार्टी ना. हे सगळे माझे कार्यकर्ते, हे सगळे पॅनल तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचे पॅनल म्हणू शकता. कित्याक हांव जर माझे कार्यकर्ते, माझे सपोर्टर ते सगळे स्थानिक लिडर आनी आमी बीजेपीचो पूर्णपणे बहुमतान पॅनल वाळपय निवडून आयला. आनी हे तुम्ही जाहीर करू शकता. हांगा सगळे आमी उबे आहा. जर कोणाक कितें सांगूंक जाय तुम्ही विचारू शकता. प्रचारात तुम्ही कमी पडले असेल. कितें कमी प्रचार झाला. 3 नंबर वाडा, 3 नंबर वाडा कित्याक तो निवडून आयलो तो बरो. Since there is no opposition in your panel, so what will be the probability of chairperson? I will decide that. I have already, I will sit with everybody and I will decide. आमकां सगळ्यांक बसचें पडटलें आनी आमचे मदीं हे सगळे सिनियर अशे कावन्सिलर आहा आनी सिनियरिटी प्रायोरिटी दिवन आमी ते करतले आनी कोणाचेर अन्याय जावचो ना. योग्य तरेचे डिसिजन आमी घेतले. फुडल्या जेन्ना दीस येता अनावन्स करपाक तेन्ना आमी बसून अनावन्स करतले. पूण काही गोष्टी वेगळे तरेन करचे पडटात. ते वेगळे तरेन करपाची कॅपॅसिटी आमचे कडेन आहा. आनी तो भायलो न्हू
तो आमचोच. तशें तुमी हे चिंतू नाका ते कितेंय असल्या कितेंय जाल्यार हे भारतीय जनता पक्षाचो हो पॅनल वाळपय भोवमतान निवडून आयिल्लो आसा. काँग्रेसचं म्हाका खंयच अस्तित्व दिसना आनी काँग्रेसचे कोण तरी स्थानीक कशे आहा ते आमचे सैजिनान उडयला जगात कितें आहा ते आनी म्हाका खूब खुशी आहा सैजिनाक पळोवन ह्या पॅनलान. Congress back candidate was put on in some of the ward. Even the president wife was put. So who's the president also I don't know. against. हांवें सगळे पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्साचेर उलयात. आमी नेगेटिव्ह आनी कोणाचें नांवां बी What is the future of Congress as per you? I can't predict future of any party. I can only predict that whatever has to be done for the people of Satpuri, with the blessings of God and with the support of the people, we will try to achieve it. And let me tell you one thing, तो अहंकार जर मनशाक असलो न्हू, केन्ना केन्ना नेगेटिव्ह पब्लिसिटीचो वापर केलो वयता. तशेंच जिखना इलेक्शन जिखता लोकांचे सहकार्य. आमकां पॉझिटिव्हली फाल्यां उदय आसूं, फाल्यां तूं आसूं, फाल्यां अख्तर आसूं, फाल्यां निलेश आसूं, हे कल्पेशाक कित्याक सांगलें थंय तुका जर कोणाक जर दिसता की हांव खंय धांव मारपाचो तशें कांय ना तें. हांव हांगाच रावन इलेक्शन लडोवपाचो पूण केन्ना केन्ना तुका कोण सांगू येत. सत्तरीचे मनशान सत्तरीची पॉझिटिव्हली पब्लिसिटी दिवपाची गरज आहा. आमी खूब कामां केल्या सत्तरीन. हांव जन्माक येवपाचे पयलीं म्हाजे वडील हांगा काम करता. त्याच बरोबर आमचो सगळो लोक एक परिवार सारको आहा. पत्रकार कोणी आसूं, आमचे लोक लास्टाक सत्तरीचे लोक. तुमकां अधिकार आहा कितेंय जर चुकता ते हायलायट करपाक तुमकां अधिकार आहा. पूण बरे गोश्टी बी हायलायट करा. बरें काम जे आमी करतात ते बी हायलायट करपाची गरज आहा. कारण लोकांक खरें ते कळोवंक जाय. कोण आयलो एक दीस भायलो आनी कितेंय सांगलें म्हणून. हांगा एक सांगता तुमकां सगळ्यांक की गोंयची जनता जागृत जनता, सत्तरीची जनता जागृत जनता, उसगांवची जनता जागृत जनता. हांगा पोर्तुगीज काळाच्या टायमानूच गुलामशाही काबार जाली. विश्वजीत राणे हांगा डिक्टेटरशीप करिना. हांगा लोकांचे आशीर्वाद घेवन आमी तेंचे हात धरून तांकां वयर काडपाचो प्रयत्न करता. हेच आमचो ध्येय. आनी लोक वयर सरल्यार आमकां आनंद जाता की लोक वयर सरतात. गरिबी कितें आहा तें म्हाका विचारात. हे गरिबी नश्ट कशें करपाचें, भुरग्यांक कसो आदार दिवपाचो, भुरग्यांची उदरगत कशी करपाची, हेच आमचो ध्येय आहा. आमचे एक प्लॅन आहा. आमी त्या प्लॅन प्रमाणे आमी वयतले. फुडल्या इलेक्शना पयलीं जे आश्वासनां दिल्या वॉर्ड वायज ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. तुमकां आयजूच सांगता फुडले 12 म्हयने उरल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक. बेश्टे घोशणा आनी हे सगळ्या गोश्टी आनी सोशल मिडिया आमकां काय लागना. आमकां लोक लागता. लोकांचो आशीर्वाद आमकां जाय. पार्टीचे आमकां पूर्णपणे पाठिंबो आहा आनी पाठिंबो घेवन आमी वॉर्ड वायज आमी वचून आमचे तरुण जे आहा हेंचो उदरगत आमी डेफिनेटली आमी करतले. आमी बेश्टे तुमी पळयले आसतले चड आनी चड लोकां मदीं रावपाची गरज आहा. चड आनी चड लोकांची समस्या समजून घेवपाची गरज आहा आनी चड आनी चड भुरग्यांक वयर काडपाची गरज आहा. ह्यो 3 गोश्टी जर जाल्यार ह्या टर्माक आनी म्युनिसिपालिटीचे ब्युटिफिकेशन फेज 2 हे सगळें तुमकां मागीर पॅनल एकदां बसतकूच आमी उलया. पूण आयज हांव वाळपयचे जनतेचे हात जोडून हांव तेंचे एक आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमकां राखून दवरले. आयज पर्यंत राखून दवरल्या. ह्यान फुडें बी तेंचो आशीर्वाद आमचेर आसा. सगळे पार्टी एकीकडे डोर टू डोर डोर टू डोर गेला म्हणून मतां गावाना काम जावंक त्याचा किती इम्पॅक्ट कोण ते म्हाका खबर ना. कोण ते आरजी वाले चले कोण ते मनोज परब म्हणून एक म्हाका खबर ना. कोण तो तूच सांग म्हाका खबरूच ना कोण तो. सर सध्या कोविड केसेस परतून वाढत चालल्या. काय जाग्यार कंटेनमेंट झोन झाला, परतून काय कॉलेजेस मध्ये कंटेनमेंट झोन बी झाले म्हणून हांव तेच चर्चा करतलो त्या ऑफिसरा कडेन. आमकां त्या भुरग्यांक एक्चुअली एडमीट करूंक जाय हॉस्पिटलांत आनी तांकां योग्य ते ट्रिटमेंट. ते मातृशाळेचे जे 17 भुरग्यांक हांकां जाल्या कोविड जाल्या तांकां वेगळ्या तरेचे वेगळ्या डॉक्टराक तांकां मॉनिटर करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आयज एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग आसा सांजचे. पक्षा कडेन बी काही गोष्टी डिस्कस करपाक जाय. हे सगळे डिस्कस करून आमी योग्य तरेचो प्रोटोकॉल हांवें ऑलरेडी ट्विटराचेर घातलेले आसा की लोकांनी मास्क घालपाची गरज आहा. लोकांनी आपले जे सोशल डिस्टन्सिंग आमी म्हणटा पूण केन्ना केन्ना पॉलिटिक्सान ते जायना. पूण त्याच बरोबर ओव्हरऑल भायले लोक जे गोंयांत येता सगळ्यांनी आपले ते कायद्या प्रमाणे ते करचे पडटले. पण काही स्ट्रिक्ट एसओपीज इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आमी ते बरोबर चर्चा करून आमी तेजेर आमी हे करतले.
पहिले तू आता प्रेस आला मागीर तू म्हणटलो केसीस वाडले मास्क तुवें बल्ब घालपाक दत्तरी पत्रकार संघातर्फे तुमचे अभिनंदन जाल्यार फूल टिमीचे अभिनंदन. पण 5 वर्सां पयलीं म्युन्सिपालिटीचे पॅनल जे निवडून येयल्ले तेंच्यांनी तुमच्या समोर आमकां आश्वासन दिल्लें की